नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी आयज मिझोरामांत वेंचणुके संबंधान चलिल्ल्या तयारीची दिली म्हायती. उमेदवारांच्या खर्चात वाड करची आनी शेनवारा आयतारा घेवची न्हय वेंचणूक अश्यो केल्यो राजकीय पक्षांनी सुचोवण्यो. भयण भावाच्या अतूट प्रेमाची साक्ष दिवपी रक्षाबंधनाची परब आयज देशासयत गोंयांतय व्हडा उमेदीन मनयली. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांनी दिली देशवासियांक परबी. चंद्राच्या पृष्ठभागाचेर दक्षिण ध्रुवाकडेन गंधक म्हळ्यारच सल्फर सापडिल्ल्याचे चंद्रयान 3च्या प्रज्ञान रोवरान केला कळीत. हायड्रोजनाचो सोद आसा सुरू. कुंडईच्या तपोभूमीत पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीजींच्या हाजेरीत श्रावणी सुवाळो जालो संपन्न. या सुवाळ्यात विक्रमी 5202 जणांनी जानवे बदलपाच्या धर्मीक कार्यावळीत घेतलो वांटो. आयसावन आशिया क्रिकेट सर्त जाली सुरू. पाकिस्तान आनी नेपाळ हांचे मदीं मुल्तान हांगासर आयज पयलो खेळ जालो सुरू. आनी त्या खबरो विस्तारान.
मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी आयज मिझोरामात वेंचणुके संबंधान चलिल्ल्या तयारीची म्हायती करून दिवपा खातीर एक खासा पत्रकार परिशद घेतिल्ली। ह्या पत्रकार परिशदेत उलयतना तांणी सांगलें की वेंचणूक आयोगान मिझोरामांतल्या काँग्रेस, भाजपा आनी MNF सयत सगळ्या पक्षांकडेन उलोवप करून तांचे कडल्यान सुचोवण्यो घेतल्यो। कांय पक्षांनी उमेदवारांक खर्चाची जी मर्यादा घातिल्ली आसा ती मर्यादा वाडोवची, दिव्यांग मतदारांक मतदान केंद्राचेर येवपाक वाहनाची सुविधा उपलब्ध करून दिवची, शेनवारा आनी आयतारा मतदान दवरचे न्हय अश्यो वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो केल्यो। मिझोरामात 7,38,000 मतदार असून 40 मतदारसंघ आसात। 18 ते 19 वर्स पिरायेचे 40,934 मतदार ह्या वेळार मतदान करतले अशें राजीव कुमार हांणी सांगलें। The total electors in the states are 8.38 lakhs. Total number of constituencies are 40, of which one is the general agency and rest of all are 39 ST constituencies. The female voters outnumber male voters, which is a very, very encouraging and positive part in the state of Mizoram. The service voters number is 5021, while persons with disabilities are 3058. There are 919080 years and above voters, and there are also 615 voters who are 100 plus. Now friends, the commission is emphasizing a lot on the young voters. So catch them young. I mean, as soon as they become 18, we must get them into our electoral roll. So the SSR is also focusing on the young voters. So the first time voters between 18 to 19 years of age cohort are 40,934. And as I mentioned earlier, the role gender ratio is 1060, favorable for, very favorable and encouraging for women. During this exercise, this SSR, the Commission has laid special emphasis on registration of new age voters, old age voters, and also the persons with disabilities. And electoral roll is revision going on. The final will be published on 4th of October 2023. केंद्र सरकारान घरगुती LPG सिलिंडराचे मोल 200 रुपयांनी उणे करपाचे घेतिल्ल्या निर्णयाचे देशातल्या साबार लोकांनी स्वागत केलां। गोंयांत घरगुती सिलिंडर आता 917 रुपयांनी मेळटलो, जाल्यार दिल्लीत 903, मुंबईत 902, कोलकातात 929 आणि भोपाळात 906 रुपया इतल्या मोलान हो सिलिंडर मेळटलो। वाराणसीतल्या लोकांनी ह्या निर्णया संबंधान अशी मतां उक्तायल्यात। नरेंद्र मोदी जी ने 200 रुपये की ये सिलेंडर पे छूट की है, इससे हम सबको बहुत फ़ायदा हुआ है और 75 लाख और लोगों को ये सुविधा मिलेगी, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। वेरी गुड गिफ्ट फॉर अस। ऑब्वियसली हम लोगों को, आपको पता ही है, जैसे महीने का एक आपका जो आप प्लान करते हैं तो उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। जब से मोदी जी हम लोग को सिलेंडर दिए हैं, सारा काम बढ़िया से हो रहा है टाइम से। और अभी तो मोदी जी 400 रुपया कम कर दिए हैं सिलेंडर गैस का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्र सरकारान घरगुती गॅस सिलिंडराचे मोल देंवोवपाचो जो निर्णय घेतला ताका येवकार दिला। तांणी सांगलें की हाचो लाव गरीब लोकांक खूब जातलो। दाबोळी जाल्ल्या कथीत स्कॅन्डल प्रकरणात उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की कागाळ नासतना कोणीच कोणाची नांवां घेवन बदनामी करची न्हय, तशेंच सोशल मिडियाचो गैरवापर करचो न्हय, अशा प्रकारची बदनामी खपून घेवचे ना अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिली। जांच्या आड पुलीस स्थानकांत कागाळीची नोंद जाल्ली आसा तांची चवकशी जातली अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हांच्यांनी गॅस सिलिंडराची प्रायस 200 रुपयान कमी केली। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी रक्षाबंधनचे गिफ्ट हे पुराय भारतवर्षांतल्या सगळ्या माता भगिनीक दिल्ले आसा, त्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या समेस्त लोकांच्या वतीन तांचे खूब खूब अभिनंदन। गोंयच्या साबार वाठारांतल्या लोकांनी केंद्र सरकाराच्या घरगुती सिलिंडराचे मोल देंवोवपाच्या निर्णयाक येवकार दिला। सिलिंडराचे मोल 200 रुपया वयल्या देंवन तें आतां 900 रुपयाच्या लागीं लागीं पावलां। हाका लागून घरगुती बजेटा वयले तांचो ताण आतां उणो जातलो। पंतप्रधानान जी घोशणा केल्ली आसा, गॅस कनेक्शन 200 रुपया सवाय जाता,
ही एक बरी हें आसा आमचें सरकार पळय जें आसा मोदी सरकार आनी सतत सांगितलें आसा की इन्फ्लेशन कमी करपा खातीर वेगवेगळ्या प्रकारचे आमी मार्ग हे करीत आसात, दोखाळीत आसात. म्हाका दिसता हे जे पळय हे आसा डिसिजन आसा त्या हे जे अनेक मार्ग आमचे सरकार इन्फ्लेशन कमी करपा खातीर जे मार्ग पळयता तातूंतलो हे एक आसा. आनी सर्वसामान्य लोकां खातीर ही जी सवलत पळय दिल्ली आसा ताजो एक बरो उपयोग सर्वसामान्य जनते खातीर जातलो. आनी म्हाका दिसता आमी अशाच प्रकारचे अनेक जे निर्णय पळय आसा ते त्या कांय दिसांनी ह्या आमच्या मोदी सरकारा कडल्यान जावंक शकतात. आनी त्या दृश्टीन लोकांक एक प्रकारची हे आसा मदत जी आसा वेगवेगळ्या तरेन तो दिवपाचो हो सरकारचो प्रयत्न आसा. खरेंच बरें दिसलें केंद्र सरकारान सिलिंडराचेर 200 रुपया कमी करून एक गृहिणीक खूब मोठो आदार आनी हेल्प केल्लो आसा. सगळ्यो गृहिणी हे म्हारगायेन खूब दास्तावल्यो आसल्यो तेन्ना 200 रुपया सवाय जावप म्हणजे खरेंच एक आमकां मोठो हातभार आसा. आनी खरेंच आतां चवथ बी लागीं पाविल्ली आसा आनी एक म्हजे केंद्र सरकाराक परत रिक्वेस्ट आसा की सगळे कडधान्य बी मातसो खूब वाडलेलो आसा आनी तो मातसो कंट्रोलान हाडच्यो त्यो रेटी. कडधान्य, तांदूळ, गंव सगळे तेल, साकर, गोड हे सगळे आयटम आसा आनी ते खरेंच रेटी भयंकर वाडलेल्यो आसात. ते गृहिणींक मातश्यो रेटी कमी करून आनी इल्लो हेल्प करचो अशें हांव तुमचे कडेन अपेक्षा करता. बहुत खुशी होती कि देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी ने जैसे बोला था कि जो महंगाई दर है जो कम करने का है तो विविध माध्यम से वो करेंगे. और आज का एक पहला उनका कदम है उनकी गैस जो सिलेंडर था जो बर्डन था आम आदमी के लिए उससे 200 रुपया कम कर दिया है. और वैसे ही उजाला भी है उसके ऊपर उजाला स्कीम में है उसके ऊपर भी 400 रुपया कम कर दिया है. तो बहुत तरह से ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है आम लोगों का सरकार है बहुत से उपाय योजना कर रही है और आगे भी करेगी. क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहता था और जो अपोजिशन लोग बोलते थे कि इतनी महंगाई हो गई है लेकिन उन पर सोचने की ये है कि ये वो महंगाई जब कम करेंगे तो उसको सोचना पड़ता है कि किस पे क्या करेंगे कैसा कम करेंगे. और ये पहला उनका कदम है और आते दिनों में भी पंतप्रधान मोदी आम जनता जो है उनको दिलासा देगी ऐसा मुझे विश्वास है. भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी आयज नवी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत सांगलें की पुराय देशाक आयज खबर आसा की भारतात इमानदार सरकार काम करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भ्रष्टाचारा आड पावलां उखलिल्ल्या कारणान विरोधकांच्या मनात भिरांत निर्माण जाल्या. सोऱ्याच्या घोटाळ्यांत घुसपल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल आपल्या कादयत वचचे पडटले म्हणून भियेल्यात. तांचे एक वांगडी मनीष सिसोदिया हांकां अजून मेरेन जामीन मेळूंक ना. ईडी आनी सीबीआय संघटीतपणान काम करतात ही एक खोशेची गजाल आसा अशें भाटिया हांणी सांगलें. आज की राजनीति बना दी गई है विपक्ष द्वारा. एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने कहा है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है. पूरा देश देख रहा है कि इंडिया में ईमानदार सरकार है और इसी से घमंडिया परेशान है. अगर ईडी सीबीआई ईमानदार है तो घमंडिया दागदार है और अराजक अपराध पार्टी पापी आप जो कि कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट बांटती थी आज उनकी हालत यह हो गई है कि वो घबराए हुए हैं कि जो शराब घोटाले के किंगपिन हैं वो भी कहीं जेल की सलाखों के पीछे ना हो. किंगपिन मतलब पापी अरविंद केजरीवाल. एक प्रेस वार्ता कल करी गई. ये पापी आपके नेता संजय सिंह जी ने करी थी. केंद्र सरकार बेगीनच वखदां निर्माण करपाच्या क्षेत्रांत
संशोधन आणि नव्या नव्या उपक्रमाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर वट्ट 5,000 कोटी रुपयांच्या खर्चाची नवी येवजण सुरू करतलो. केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी ही माहिती दिल्या. फाटल्या म्हयन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळान 2023-24 ते 2027-28 ह्या 5 वर्साच्या काळा खातीर ह्या येवजणेक मान्यताय दिल्ली. ह्या येवजणेचो मुखेल हेत देशातले संशोधन, पायाभूत सुविधा घटमूट करून भारतीय वखदां निर्माण वाठारांत प्रोत्साहन दिवप. ह्या येवजणे खातीर राखून दवरिल्ल्या 5,000 कोटी रुपया पैकी 700 कोटी रुपया मोहाली, अहमदाबाद, हैदराबाद आणि कोलकाता हांगासरल्या 7 विद्यमान राष्ट्रीय वखदां निर्माण करपी शिक्षण आणि संशोधन संस्थांतल्या उत्कृष्ट केंद्रांच्या माध्यमांतल्यान संशोधना खातीर लागपी मुळाव्यो सुविधा घटमूट करपा खातीर उपलब्ध करून दितले. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव. चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो, जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. Best friend forever, best friend forever. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. काँग्रेसचे फुडारी राहुल गांधी हांणी विदेशांत मोदी सरकाराच्या प्रशासना संबंधान बदनाम करपी वक्तव्यां केल्ल्या खातीर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आनी प्रल्हाद जोशी हांणी खर टिका केली. धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें की राहुल गांधी हे सदांच देशाची बदनामी करीत असतात. गांधी अपनी मानसिक दिवालियापन की बार बार परिचय दे चुके हैं. उनको भारत की विकास हजमा नहीं होती है. उनके सदैव एक प्रो चाइना स्टैंड रहा है. उनको भारत की व्यवस्था से ज़्यादा चाइना की व्यवस्था, देश की बाहर देश को अपमानित करने की उनकी प्रवृत्ति, उससे वो बाज नहीं आ रहे हैं. राहुल गांधी को काँग्रेसचे फुडारी राहुल गांधी हांचो भारताच्या खंयच्याच संस्थेचेर विश्वास ना अशें ते आपल्या उलोवपांतल्यान दाखोवन दितात अशें केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें. मैप जो जारी किया है उसके खंडन ऑलरेडी हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय ने किया है. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, जो कुछ भी हुआ है, अगर हमारा लैंड चीन ने कुछ एनक्रोच किया है तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के कालखंड में हुआ है जी. इनको इतिहास पता नहीं है तो इसलिए ऐसे बोलते ही रहते हैं. नेहरू गांधी परिवार को चीन पर क्या ज़्यादा विश्वास है, ये इनका प्रॉब्लम है. आणि आता एक बरी खबर. चंद्राच्या पृष्ठभागाचेर दक्षिण ध्रुवाकडेन गंधक सापडिल्ल्याचें चंद्रयान 3च्या प्रज्ञान रोवरान कळीत केलां. इस्रो म्हळ्यार भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन ही माहिती दिल्या. ह्या पृष्ठभागाचेर ऑक्सिजना वांगडाच एल्युमिनियम, कॅल्शियम, लोह, क्रोमियम, टिटेनियम, मॅंगनीज, सिलिकॉनय सापडला. हायड्रोजनाचो सोद अजून सुरू आसा अशें ह्या विशीं माहिती दितना इस्रोचे विज्ञानीक निलेश एम देसाय आनी व्यंकटेश्वरम हांणी दिली.
चंद्रयान-3 में हमने जो चेस्ट पेलोड लैंडर पे था उसके कुछ फाइंडिंग्स आए थे टेम्परेचर रिलेटेड। उसी तरह जो एक दूसरा पेलोड अभी जो रोवर पे है, रोवर पे 2 पेलोड है, एक एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ और दूसरा लेजर इंड्यूस स्पेक्ट्रोग्राफ। उसके जो इनिशियल फाइंडिंग्स बाहर आए हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग जो मिनरल्स की होती है तो उसका एलिमेंटल कॉम्पोजिशन पता लगता है, सॉइल कैसी है, वहां की जमीन कैसी है। तो उसमें सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो वो साउथ पोल पे जो भी जमीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये रोवर में 2 इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट चांद का सतह पर क्या क्या एलिमेंट्स है, पदार्थ है, उसको खोज करेगा। उस खोज में ये तैयार किया है, उधर सल्फर है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, आयन है। बट ये गलत नहीं समझना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल वो हो सकता है आयन के साथ जोड़ के आयन ऑक्साइड हो सकता है, नहीं तो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। इसका मतलब नहीं है अलग से ऑक्सीजन है, किसी चीज के साथ साथ वो जोड़ के मॉलिक्यूल के रूप में हो सकता है। बट क्या क्या एलिमेंट्स है उधर वो खोजना, वो किस तरीके से एलिमेंट्स है वो खोजना, इसका एक इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि इतना दूर हम वो रिमोट सेंसिंग डेटा को विश्वास कर सकता है, उसके लिए आपको ग्राउंड ट्रूथिंग चाहिए। बहीण भावाच्या अतूट प्रेमाची साक्ष दिवपी रक्षाबंधनाची परब आज देशासहित गोंयातही व्हडा उमेदीन मनयली। राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी नागरिकांक रक्षाबंधनाची परबी भेटयल्या। हो सण बहीण भावाच्या नात्याचे प्रतीक असून बहीण भावाच्या भलायके खातीर, आनंद आणि भरभराटी खातीर प्रार्थना करता अशा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या परबी संदेशात म्हळां। रक्षाबंधनाची परब बहीण भावाच्या प्रेमाचे आणि विश्वासाचे प्रतीक असून ते सगळ्यांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करता अशा उतरांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी देशवासियांक परबी भेटयल्या। बहीण आणि भावामदलो अतूट विश्वास आणि प्रेमाक समर्पित आशिल्ली ही परब दर एकाच्या जिणेत आपुलकीची भावना प्रकट करता अशा उतरांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जनतेक परबी भेटयल्या। दिल्लीतल्या निवासस्थानाचेर शालेय विद्यार्थ्यांनी प्रधानमंत्र्यांक आयज राखी बांधली, तशेंच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां राखी बांधून ही परब मनयली। रक्षाबंधनाच्या निमतान बाजारपेठेत तरेकवार राख्यो आयिल्ल्यान बाजारपेठ फुलून गेल्यात। काल सांजेर राख्यो विकत घेवपा खातीर लोकांची, तशेंच खासा करून तरणाट्यांची चड गर्दी दिसून आयली। कुंडईच्या तपोभूमीत पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीजींच्या हाजिरीत श्रावणी सुवाळो संपन्न जालो। ह्या सुवाळ्यात विक्रमी 5202 जाणांनी जानवे बदलपाच्या धर्मीक कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या विक्रमाची नोंद एशियन बुक ऑफ रेकॉर्डात जाल्या। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार दाजी साळकार, प्रेमेंद्र शेट, चंद्रकांत शेट्टे हांच्या सयत देश विदेशांतल्यान आयिल्ल्या भाविकांनी व्हडा संख्येन हाजिरी लायली। सकाळी 7 ह्या धर्मीक विधीक सुरवात जाल्ली। ह्या वेळार पद्मश्री ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी हांणी गोंयची वळख दक्षिण काशी म्हणून जावपा खातीर अशे तरेचे उपक्रम महत्वाचे आसात अशें सांगलें। गोंय ही भोगभूमी आसून ती तपोभूमी आसा। हिंदू समाजात अशा तरेच्या उपक्रमांत व्हडा संख्येन वांटो घेवचो अशें तांणी कळीत केलें। त्या भायर दिल्लीचे पदाधिकारी येयल्या अशा ह्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन आणि आमच्या गोंयच्या सगळ्या मिनिस्टरांच्या उपस्थितीन हांगा श्रावणी विधी जालो। श्रावणी विधी म्हणजे देव, ऋषी आणि पितृ हे 3 लोकांचे ऋण आमचे जीवनभर असता। ते ऋण फारीक करपा खातीर त्यांची याद करप हो विधी म्हणजे श्रावणी विधी। दुसरे महत्व या विधीचे हे की आम्ही सगळे आमच्या सनातन धर्मान वेद सगळ्यात पयली वाङ्मय जगात जे खंयच तुमकां दिसना ते वाङ्मय आमच्या भारतान किंवा आमच्या या हिंदू समाजाकडे आसा। ते वेद पयली लोक शिकताले आणि तेंचीन सगळे जगा वयले ज्ञान जे आसा ते भरलेले आसा। तर हे ज्ञान गुरूंकडे म्हणून दाखोवपाचें आणि मागीर परत तेचे रिविजन करून घरा वचपाचें असोय एक विधी जो आसा तो ह्या हितून आसा। सकाळी 7 सुरू जाल्ले हे विधी दनपारां 3 सोंपले, जातून 5202 भाविकांनी वांटो घेवन एशियन बुक ऑफ रेकॉर्डांत विक्रमाची नोंद केल्ल्याची घोषणा ह्या वेळार पळोवणे खातीर आयिल्ल्या एशियन बुक ऑफ रेकॉर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी केली। ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 40,000
आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. Clumsy, messy, playful bundles of joy, loving us more than even ourselves. Happy birthday to you. Get an insight into the what, why, and how of pets. Separate the truth from the myths. Join us on the one and only show on television dedicated to pets, the Best Friends Forever show, every Sunday at 7 p.m. on DD National. या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया थेट खेळामळार. आयज सावन आशिया क्रिकेट सर्त सुरू जाली. पाकिस्तान आनी नेपाळ हांचे मदीं मुल्तान हांगासर आयज पयलो खेळ सुरू जालो. पाकिस्तानान सुरवेक कुरू बावलो जिखून घेतलो आनी पयली फलंदाजी स्विकारली. आतांच हातात आयिल्ले खबरे प्रमाण पाकिस्तानान 50 षटकांत 6 गडे व्हगडावन 342 धांवड्यो केल्यात. ह्या सर्तीत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ असे 6 देश वांटो घेतात. ही सर्त 1984 वर्सा सुरू जाल्ली. हे सर्तीतले खेळ श्रीलंका आणि पाकिस्तानात जातले. ही सर्त 17 सप्टेंबर मेरेन चलतली. भारताचो पयलो खेळ शेनवारा पाकिस्ताना वांगडा श्रीलंकेतल्या कॅन्डी हांगासर जातलो. पहिल्या गटात पाकिस्तान, भारत आणि नेपाळ हे देश आसात, जाल्यार दुसऱ्या गटात श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हांचो आस्पाव आसा. भारतान 7 खेपे ही आता मेरेन सर्त जिखल्या. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.1 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी आयज मिझोरामात वेंचणुके संबंधान चलिल्ल्या तयारेची दिली म्हायती. उमेदवारांच्या खर्चात वाड करची आनी शेनवारा आयतारा घेवची न्हय वेंचणूक अश्यो केल्यो राजकीय पक्षांनी सुचोवण्यो. भयण भावाच्या अतूट प्रेमाची साक्ष दिवपी रक्षाबंधनाची परब आयज देशासयत गोंयांतय व्हडा उमेदीन मनयली. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांनी दिली देशवासियांक परबी. चंद्राच्या पृष्ठभागाचेर दक्षिण ध्रुवाकडेन गंधक म्हळ्यार सल्फर सापडिल्ल्याच्या चंद्रयान 3च्या प्रज्ञान रोवरान केला कळीत. हायड्रोजनाचो सोद आसा सुरू. कुंडईच्या तपोभूमीत पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीजींच्या हाजरीत श्रावणी सुवाळो जालो संपन्न. ह्या सुवाळ्यात विक्रमी 5202 जणांनी जानवे बदलपाच्या धर्मी कार्यावळीत घेतलो वांटो. आणि आयज सावन आशियाई क्रिकेट सर्त जाली सुरू. पाकिस्तान आणि नेपाळ हांच्या मदीं मुल्तान हांगासर आयज पयलो खेळ आसा सुरू. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.